आसा आणि मॅक्झिमम जे 1 and 14 जे हे काढतात ते शेतकरीच काढतात. पण आता ऑनलाईन केल्यामुळे एक उतारो ना म्हटल्यार कमीत तो 4 दीस ते 5 दीस वता आणि हय आणि इतले आसून सुद्दां जे शेतकऱ्यांक जे त्रास आसा पळय त्याच्या संदर्भात कितें करूंक शकता नाही जे आजपर्यंत तुका म्हणल्याशी हेच नाही जेन्ना जेन्ना शेतकऱ्यांचे प्रश्न म्हणजे पर्यंत येयला आता आज हे फंक्शन कृषी म्हणजे म्हणटकीर हांव तेजेर चड उलोवपाक गेलो शेतकऱ्यांचे त्या फंक्शन आमी कृषी मेळावे आसता तेन्ना सगळे विशयाचेर आमी चर्चा करता पण तुका उदाहरण सांगता हे असोच विशय हांवें येयलो साळ गांवांत तें फाल्यां म्हाका काजूची आमी भरपाय दितात नुकसान भरपाय कितें वादळ आयलें आनी कितें जालें आनी कितें पूण जेन्ना रोटो लागून जेन्ना काजू पेडे जाता तेन्ना आमचे कडेन स्किमूच कांय ना ती सुद्दां आतां आमच्या डायरेक्टरा सांगून फाल्यां केल्ली आसा की रोटो लागून काजू सुद्दां आख्खी गोंयभर कमीत कमी 10 ते 15% लोक गाडी काजू पेयतात तेंचे खातीर तुमी तशेंच ज्यो ज्यो स्किमी खातीर जे कितें जाता तें आतां म्हणल्या पळय 1 and 14 ते सुद्दां जे शेतकऱ्यांचे प्रश्न म्हणजे आज पर्यंत येयल्ले आसात म्हणजे पर्यंत हांवें ना सर एक्चुअली हे जे उतारे जे आसात पळय भाटकार लोक काडिना शेतकरी काडटात आणि आयज तेजी किंमत 70 ते 100 रुपयाचेर पावलेली आसा आणि एका शेतकऱ्या कडेन किमान एक 25-30 जर उतारे जर काडले जाल्यार कितले हजारांनी पयशे भायर काडूचे पडटा. म्हणजे एका सायडीन सरकार दिता खरें पूण दुसऱ्या सायडीन त्याच शेतकऱ्यांचे पयशे काडले वयता. सो हाचेर तुमी शेतकरी एज अ मिनिस्टर पूण कितें शेतकऱ्यांक कितें तरी मेळटलें काय कितें हणखणें शेतकऱ्यांची अजून एनरोलमेंट सुद्दां जावंक ना. इवन 3 वर्सां सर जाल्लेले आसा तेंचे अजून पयशे मेळोंक ना सर. आमी शेतकऱ्यांक तुमकां आतां म्हाका ती नगराध्यक्ष विचारी भितर आमी शेतकऱ्यां भितर कितें अनवरो जाल्लो खबर ना पूण आमच्या शेतकऱ्यां भितर जांकां कोणाक कृषी कार्ड पयलीं कितें जाय कृषी कार्ड जांचे कोणाचें टायटल क्लियर ना कोणाक भाटकाराचेर वयता आनी कितें जाता ताका कृषी कार्ड दिनार न्ही. पूण आतां आमी हें सुद्दां केल्लें आसा जर भाटकाराचेर जर मिंटू भाटकार आनी हांव रोयता जाल्यार म्हाका सुद्दां कृषी कार्ड एनओसी नासतना दिवपाक जाता. इवन सर पण सर कृषी कार्डा शिवाय जे कोण काही लोक असे असतात की रोयतात खरे तेंचे नुकसाण जालें पण तेचे कृषी कार्ड ना सरकार तांकां पयशे दिना. कृषी कार्ड ना कृषी कार्ड करपाक शकता दुसऱ्याच्या जमनीन ना गरज ना हांव तें सांगता तुमकां समजलें ना तें सांगता हांव कृषी कार्ड करपाक हें म्हजें लक्षात हें करा कित्याक लोकांक कळपाक जाय कृषी कार्ड करपाक स्वताची जमीन जाय अशी नाका दुसऱ्याची जमीन सो तुमी भाटकार आसा आनी तुमची जमीन पळय हांव रोयता जाल्यार सुद्दां आमी अंडरटेकींग घेवन डिपार्टमेंट ताका कृषी कार्ड दिता. पण भाटकाराची एनओसी घेनात सर. एनओसीची गरज ना फक्त कितें कंडिशन आसता तूं ताका फेन्सिंग करूं शकना बाय मारूं शकना इनफॅक्ट काय करूं शकना बाकी लुकसाण भरपाय शेतकरी आधार निधी अशी सबसिडी लुकसाण भरपाई असले पयशे मेळोंक शकता जाका रोयत ताका दिवपा खातीर ते पण अशे पयशे कितें जाता एक इंडिविज्युअल एप्लिकेशन घेवची पडटा मागीर आमचे जरी वचून तो ते एसेसमेंट करता त्या केले उपरांत केलो त्या हें दिवप आसता. हें हांवें ऑलरेडी आमच्या जडिओ आनी डायरेक्टरान सगळ्यांक सांगलें आसा की ह्या म्हयन्या भितर म्हाका सगळे जेंचें लुकसाण जाल्लें आसा तांकां तेंचें लुकसाण भरपाय शेतकरी आधार निधींतल्यान दिवपाक जाय हें आमी हें केल्लें आसा तुम्ही दुसऱ्यांची 4 घरां आणि तांकां गेली 60 वर्सां लायट ना आणि ते लोकांचे ल्हान लोकांचे तुम्ही प्रतिनिधित्व करता हे कित्याक आतां सरकार कितें करतले फुडें तांकां चार घरां तांकां लायट हे जेन्ना जेन्ना आमच्या समाजाच्या वतीन जेन्ना तुगेले कसलेंय कितें तांचें काम करपाक म्हज्या जापच्या प्रमाणे हांव सदींच अग्रेसर आसता म्हणजे समाज बांदव आसा खबर आसता. आतां हे प्रामुख्यान तुमी मेन्शन करता त्या घरा बद्दल म्हाका कसली अडचण तेंची आसा तें खबर ना चडशे स्थानीक आमदारांक चड खबर आसतली पूण कितली अडचण आसूं शकता म्हणून म्हाका ते स्पेसिफीक काही नदरी हाडून दिलें ना. जेन्ना 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 म्हजे कडेन खंयच्याय गोंयच्या 4-12 तालुक्यांनी जेन्ना जेन्ना लोक येतात नदरी हाडटात ते म्हणून शूटिंग करपाचो प्रश्न आसता. मोपा 14 घरां दिला ती घरां चडशी चड घरांची हें जाता कितें गळता आणि तेचेर लोकांक आवाज उठयला त्या दबाव 14 येता. घरा बद्दल सुद्दां आमचे कडेन अनेक फावटी आमचे सगळे धंगर भाव येयल्ले जेन्ना मागीर तांकां थोडेशें आनीक प्रॉब्लेम जालो दिली उपरांत पूण जेन्ना जेन्ना ते येयल्ले आसा तेन्ना जावं ते उपमुख्यमंत्री त्या भागाचे आमदार बाबा आजगांवकर आसूं जावं ते आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या समक्ष तो प्रश्न व्हरून त्या टायमार म्हजे कडेन जेन्ना जेन्ना येयल्ले आसात तांकां घेवन ती अडचण सुटीव करपाचो आमी प्रयत्न केलो आसा. तेंचें काम आहा न्हू त्या घरांचे 14 निकृश्ट दर्जो जो आहा न्हू त्या घरांचो तो निकृश्ट तुमी त्या भागाचे म्हणजे तुमी तेंच्या बांधवांचें प्रतिनिधित्व असेंब्लीन करतात त्यासाठी तुम्ही प्रयत्न खास करून ते बुवा ते घरां गळटी आहा वारंवार जाता आपले जे भाव आहा तेंच्या खातीर तुमी कितें तरी स्टेप घेवंक जाय आसले
की आम्ही ना, करून आवाज करून तो मिडियान आणि प्रिंट मिडियान ना, ना. पयले परंतु ना काय जावंक म्हणजे ना. कडेन हालीं आमचे ते भागाचे बांदव हालीं येयले ना पण जेन्ना ते येयल्ले थोडोसो आनीक तांकां प्रॉब्लेम जाल्लो त्या त्यांनी घरां बांदले गोंठे बांदले आनी कितें जालां डेमोलिश करपाक येयले सडनली डेमोलिश स्क्वॉड येयले आनी कितें येयले त्या टायमार आमी त्या टायमार खंय हस्तक्षेप करपाक जाय आनी ते हें जावचें न्हू हें केअर घेतलें